मुगाच्या भाव भयणीनो आज पाद्री पियोन सांगली एक दोन उतरां आमच्या जिणेक मस्त अर्थाभरीत जातात. मस्त अर्थाभरीत पाद्री पियोन सांगली दोन उतरां. तो म्हणालो तुम्ही एक हप्तो तुमच्या घरा पुरा जणेलां बागलां बंद धरून तुम्ही वसा या तुमची एक रूम बंद करून पुरा जणेलां बागलां घाला. पूण उपरांत तुम्ही एक हप्त्या उपरांत ती उक्त्यां करतना इल्लीशी धूळ आसतात म्हणून इल्लीशी धूळ आसता. देखून तो म्हणालो ना हांव तें करिना हें करिना हांव पाड करिना म्हजें काळीज बंद दवरलां दोळे बंद दवरल्यात तें वायट पळयना बंद दवरल्यात वायटाक बंद दवरल्यात आनी हांव तोंडाचे विशयांत खबरो उलयना म्हजी जीब हांवें टायट तोंडा भितर बंद दवरल्या म्हळ्यार आमी कितलेंय म्हळ्यार आमचें थंय मत चिन्नां उतरां करणे आनी आमी कशें म्हणी आमचें थंय वायट आसात इल्लेशें उरतात. देखून आमी निरंतरी देवाचें काकूळट मागचें आनी आमी परिवर्तन जायचें जिणी बदलीचें म्हणून ताणें सांगल्या अर्थ. 7 दीस बागील बंद दवरल्यार इल्लीशी धूळ आसतात. थोडे फावटी आमी रेत्रेक येता आमची पुरा जणेलां बागलां घालून येता आनी फाटीं येतना मेजारी सगळी धूळ इल्लीशी धूळ आसतात 7 दिसांनी फाटीं येतना. म्हाका पाद्री पियो सकय दाळे भायर वचून भितर येतना उडास येवचो ताच्या उतरांचो. मगाच्यान आयल्या वार तूं म्हजो जावय काम सोडना म्हजो जावय प्रे जेन्ना आनी तशें ना म्हणलो एकलो आमकां मेळटलो मस्त वर्सां ताणें आमचे कडेन गेल्यार खल्याक आमी सरी करून दिली की खली तुमी ताका दिया म्हूण सांगलें आमी दिली आनी एक वर्स काम करता येता एक वर्स काम करता येता हांव न्ही एक वर्स काम करून येता आयला तो आतां हांगा येयलो पर 1 म्हयनो हांगा आहलो 15 दीस हांगा आहलो आतां घरा गेला आतां परतून येचें आमगेर येयलो म्हणून तर म्हाका येवचें म्हणालो. तूं काल्याक येता गे आमकां काल्याक ताणें येवचें हांगा म्हज्या चेडवाक हांवें काजर करून दिलें खल आनी कळ्ळें म्हाका इतली दूख हांवें व्हडलो बऱ्या कामार आसचो आनी भायर वचो परगांवांत आसचो बरो मेळटा म्हूण कितलें मागलें म्हजें मागणें देवान आयकोंक ना म्हजें मागणें निर्पळट जालें म्हजें मागणें खंयच्या प्रेजनाक ना म्हजें मागणें उपकारा पडोना म्हजें मागणें फळादीक जावना म्हजें मागणें देवान आयकोना म्हणालो. आयल्या वार आमी ताच्या घरा गेल्ले आयल्या वार गेल्ले ताका स्ट्रोक जावन पडला. ताका बुकोनोरीचे आडीचे आस्पिरेक आनी पुरो वयरचे आडीचे आनी पुरो एक सायडीत ना अशें हात आनी पुरो शेत जाल्यार स्ट्रोक जाला. एक हार मारल्या म्हणटात पळय थंय जालां कांय ना अशें उखलचे आडीचे आनी ताका उखलूंक आनी कोणाक जाता ताका मात. आतां तो जावय आयला तो सोडून आयलो ताका येवन आनी हांगा हाची सेवा करता उखलता खारार घालता ताका वखदां व्हरता ती इंजेक्शनां मेळून दिवचे आडीचे हांगा थोडें खालें ताका पुसूंक दिलां आनी तें दिलां ताका एक्सरसायज जाता ती करूंक आनी पुरा वो धरून करता जावं इतलो बरो करून करता. आनी वो म्हणटा खालें म्हूण सांगल्यार फादर म्हाका बरो सांबाळ आसा कितें हांवें फाटल्यान पडोवन काम करचें. हांव 4 वर्सां काम केलें पयलींत हांवें जोडिल्ले पयशे आसात आनी नाजाल्यार म्हजे कडेन एसेट्स आसात हांव विकून म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक आनी पुरो म्हाका कुटुंबां सांगता माय मोगान तेजें काम म्हाका जायना हांव बऱ्या कामार आसां हांव कामार आसलो हांव तर रिजायन करून आयलो म्हजो माव म्हणटा तो सोडून आयला कामांतलो काडला ताका म्हणटा सोडून आयला आनी म्हणटा हांव तो सांगून आयला थंय म्हाका जाय जाल्यार ते आपयतात हांव आतां 6-7 म्हयने वचनासल्यार परतून म्हाका आपयतात. म्हाका म्हज्या कुटुंबाक सांगता बायले बरें सांगता ताच्या कुटुंबाक सांगता म्हज्या आवय बापायक सांगता रावाचें म्हाका. देखून ती म्हजी आशा ल्हानतावन म्हज्या बापायची आशा म्हणून आमच्या घरा मनीस प्रे जेन्ना म्हाका उपकारनातलो मेळ्ळो म्हजें मागणें आयकोना देव म्हाका हांवें कितें आशिल्लो तें देवान दिवना देवान कित्या अशें केलें म्हाका देवान कित्या म्हजें राग बारीकपण काणयलें म्हणटालो मनीस. आतां आमचे कडेन म्हणटा अशें ताका उलोवंक सोमा येना तोंड सुटाळ उतरां येवनात आनी म्हणटा वो देवा सारको मनीस म्हजो जावय देवा सारको देवान दिल्लो म्हणटा. खली बदलावण ताचो मनोभाव पयलें कसो आसलो ताचो मनोभाव आतां पळय ताका पडुल्ले वेळार उखलूंक ताचो पूत अमेरिका तो येवना ताची दोगां धुवो परगांत ऑस्ट्रेलिया एकल्यान कॅनडा एकल्यान येवना आनी वो आळ्याक करता वो येवन ताची साखरी करता हें धुव आनी ताची वो ही दुजावी उरलें ताच्या मोगाचें त्या भुरग्यांक 4 जाणां भुरगीं एकलो पूत तेका धुवो आनी ह्या धुवेचो न्हवरो वो आतां म्हणटा तो म्हाका हो देवान दिल्लो देवान मागलें म्हाका मेळ्ळें देवान आशें दिवलें
ताका पोलान काळ्याक तेंपार ताका कळ्ळें हो देवान दिल्लो हांवें मागिल्ल्याक सड्ड मागिल्ली आतां चेडवाचो वचून म्हाका मोग हाका बरो दी म्हूण मागिल्लो हाका बरो तो दिला वो काम करनासतना येता वाटशी आनी हाका एक डिसिप्लीन ना केदाळ काम करचें म्हणून भुरग्यांक आनी दोगां भुरगीं जाल्यांत तांकां कशें पळयता गी देखून म्हाका चिंता येता म्हाका काल्यां आसा तें हांव तांच्या नांवार दवरता पयलीं म्हणटालो युजलेस म्हणटालो आतां म्हणटा हो देवान दिल्लो देवत हो म्हूण सांगता कसो ताचो मनोभाव बदललो पळया मग्नाचेर तशेंच आमकां ह्या आयतारा जेजू उलो दिता आनी त्या आयतारच्या वाचपाची लितुर्जी आमकां उलो दिता आमच्या मनोभाव आमी बदलीचे म्हणून नवो मनोभाव आमचे गरजे आमचें मनोभाव असो परिवर्तन जायचें म्हणून एकलो आमचे एकले गोवानी बायल आयली आनी ती सोडून आयल्यांत गल्फांत सोडून आयल्यांत आनी गांवांत रावचें म्हणून रिटायर्ड जाले उपरांत दोगांय रिटायर्ड जाल्यांत आनी आयल्यांत बायल म्हणटा म्हाका मागणें करतना सांबायो एक म्हजेर मागणें करा तकलेर हात दवर मागणें करा म्हूण म्हजे कडेन म्हणाली मागणें करतना ओल्यो जांबायोंच्यो लुकल्या बरी जावचें न्हीद आयले जेमेल्या बरी जावचें म्हणून देखून न्हवरो म्हणलो इल्लें मागणें तुका करचें आशा जाली इल्लेशें मोबायल उणें केल्लें जाल्यार तें मोबायल तुजें सगळीं पुरासां तुका दिवचें त्या मोबायलान देखून ती आळसाय आनी पुरासां दिता देखून मागण्या बसतना तुका जांबा येता मागणें मोबायल इल्लें उणें कर म्हूण तो न्हवरोच म्हणलो सांगापा तुमी माथेरात दवरून सांगा ताचेर मोबायल उणें करूंक म्हणलो आतां पळया मोगाच्या न्हू आमचो बेंजाम ताका आमी तो बेंजामीन आमी म्हणचे मात बेंजाम म्हणून ताणें निचोव केल्लो आमी नव्या वर्सा 1 तारखेक हांव न्हू 15 मिनटां आमी पवित्र पुस्तक वाचयल्यार डिसेंबराच्या 31 सगळो बायबल वाचूंक जाता दिसा 15 मिनटां वाचचें बायबल वाचचें मूख जाता हांवें वाचून दिसा 15 मिनटां वाचून सगळो बायबल डिसेंबराच्या 31 मूख जाता जानेवारीच्या 1 तारखेक हांव सुरू करचें 15 मिनटां वाचूंक म्हणून आतां तो म्हज्या सरमार सांगलें काय आमचो बेंजामान आयकलें आनी ताणें निचोव केलो 15 मिनटां सदां हांव बायबल वाचतां आनी म्हाका सगळ्यो देवान दिल्लें तें पवित्र उतार दुसरें काले आसता ती वाचता हांवें वाचून जाणा जायचें म्हूण ताणें वाचून सुरू केलें आतां 17 तारखे जावन ताणें परतून 2-3 दीस 4 दीस वाचून आमकां लायला वाचूंक तूं मोडना डिस्ट्रॅक्शन म्हूण मस्तो डिस्ट्रॅक्शन म्हणून देखून त्या डिस्ट्रॅक्शनांतल्यान आमी परिवर्तन जायचें देखून बायबल वाचूं जाल्यार ताची आशा उर्बा आमी दवरूंक पडटा वय आतां बट्ट्यामाक वेपार ना म्हणून मागोवंक आयला वय बट्ट्याम आतां बट्ट्यामाक कित्याक वेपार ना बट्ट्याम कालें म्हळ्यार आंगड घाल्या आतां भायर जावन आयला सकट सोडून आयला आंगड घाल्या पूण उठताना एके टायमार आतां बरी रांदय आनी व्हरूंक कामायचो लोक रांदे घरा वचून रांदून कोण वयताना 6 म्हणसर लोक येता व्हरूंक दूद व्हरूंक येता आचे आंगड बंद 3 दीस इल्ल्या ते वयले आंगडी घेतात बातां बायकांत तुजे आंगड बंद जाल्यार आनी कडेन येतात देखून तुवें 6 वरांचे आंगडीचे बागील ओपन करचें जालें 6 म्हयने बरें केलें आतां एक दीस 7 वरार एक 7:30 एक 8 सैरी जाल्यार 8:30 वरार यें अशें केल्यार जाता गे शिस्त नाका गे डिसिप्लीन नाका गे आळसाय लेजी बट्ट्याम इतलो वरां लेजी देखून ताचें परिवर्तन जायचें लेजी जावन परिवर्तन जायचें इल्लेशें डिसिप्लीन शिस्त जायचें कदाळ पर्टिक्युलर टायमार ताणें 5:30 उठाचें 6 वरार आंगडीचें बागील काडचें 6:30 पुरो वस्तू आनी परत दवरून आनी रेडी जायचें लोक येता आसतना फ्रेश थिंग्स कली रांदया ते परत दिवचे लोक मागीर कामां येता मागीर येवन लोक घरा आसलो तो 10 वरार येता ताचे मागीर पुरो लोक गेल्ल्या मागीर इल्ली खापी घेवप इल्लो सॅक्रिफायस करीचें तशें आनी एकलो गल्फांत 37 वर्सां पियोन 37 गल्फांत म्हणटा तो 30 आनी 7 वर्सां गल्फांत गळ्ळो एक दीस हांव पियेनासलो रेजेर आयलो इल्लोसो वायन आनी पियोन आनी कांय नासलें म्हूण सगळी पूण आतां मगो आतां कोल सोडूंक कश्ट म्हणटा तो कोलो सोडूंक कश्ट म्हणटा अल्पी आमी सांगता 30 आनी 7 वर्सां पियेनासलो आतां येवन हांगा 1 वर्स जालें पियेलो गांवांत येवन कित्याक म्हळ्यार हांवें गळ्ळां हांवें जमो केलां हांवें पुरो केलां आनी हांव सगळ्यांक ताणी मात गम्मत करचें देखून हांव गम्मत करतां म्हणून आतां ताणें बघचें हांवें तुका पूण तो म्हणलो हें चिंता हांवें बदलिलें हांगा आयलो आनी तूं घडलां वय कुटाम बांदूंक तुका देवान दिल्लें
म्हाका बरी बायल जाय बरी भुरगीं जाय मागोन हांवें तुवें देवान दिल्ली न्ही देवाची काणीक तूं तांकां कितें पळय हांव करशिता म्हणून आनी तुवें चिंचे सोमांगी तुजें मन बदलीचें न्ही म्हणून देखून तो म्हणलो हांवें धैर्य घेतलें फादर हांगा हांव येताना म्हजें मन बदलिल्लें आनी हांव सोडलें आनी फाटीं भरतालो हांव ह्या पिवन येताना फाटीं भरतालो मन बदलिल्लें फाटीं भरतालो मन बदलिल्लें फाटीं भरतालो मन बदलिल्लें फाटीं भरतालें म्हणलो घडये म्हणलो मन बदलिल्लें म्हजें मन हांवें बदलिल्लें आनी हांव फाटीं भरतालो म्हूण आनी देखून मोगाच्या न्हू आतां ताणें पिवन कंप्लीट सोडलां आतां ह्या क्रिस्मसाक नव्या वर्सा ताणें पडूना इल्लोसो वायन आनी परत इल्लोसो खाणेलो म्हणटा इल्लोसो वायन मात्र पुडून बायली म्हणली खंयचें पिवन पण आमच्या घरा इतलें बरें जालें पेस्त म्हणून देखून ह्या मन बदलिल्लें फाटीं येवच्याक ग्रीकांत एक शब्द आसा ग्रीक भाशेंत एक शब्द आसा मेटानोइया मेटानोइया म्हळ्यार चिंतची रीत बदलीचें तुवें खरें चिंताय पळय म्हजी बायल पयशे गी तांणी काम केलां गी हांवें इतलें वर्सां काम करून हाडिल्लें ती चिंतची रीत बदलीचें आनी पळोवनची रीत पळयचें आमी तांकां दयाळ रितीन पळयचें कृपेळ दिसान रागान पळोवचें मोसरान पळोवचें आनी तांकां एक तांचेर अशें दिश्ट घालची बेजारान खंतीनांनी परना संतोशान पळयचें देखून सो हे मेटानोइया म्हळ्यार चिंतची रीत बदलीचें आज जेजू म्हणटा जिणी बदला म्हणटा जेजू म्हणटा जिणी बदला आनी देवाचें राज लागीं पावलां जिणी बदलिया फाताक रडा म्हूण सांगता आनी देवाचें राज स्विकार करा देवाच्या राजाचे सांदे तुमी द्या देवाचें राज तुमी जिया म्हणटा फरिसेवांचे पळोवनची रीत पळया वेगळीच जेजून पळोवनची रीत वेगळीच पळय फरिसेवांची रीत पळया पातकी मनशाक खंडन करतालो तो पातकी ताका सर्ग ना म्हणाले पूण पातकाचे ते खंडन करनासले पातकाक तेय पातकांत तो पडटाले पातका सोफतांक कांटोळो येनासलो कांटोळो पातकी म्हणच्या तो पातकी वो पातकी म्हणून एक बाल स्त्रियेन पाताक केलें तिका वोंडान जेजू मुखार गेलें दाया दाखोवना देखून जेजू फरिसेवांची पळोवनची रीत एकल्यांक पातक्यांक पळोवनची रीत जेजूक पळया जेजूची पळोवनची रीत पळया जेजू पातक्यांचो मोग करूंक आयला म्हणटा पातकी तांणी परिवर्तन करूंक आयलां पातक्यांक वेंगमान तांकां मोग करून तांणी पाताक सोडूंक आयलां पूण पातकाचें खंडन करता म्हण जस्ट ऑपोजीट पळया फरिसेवांक आनी जेजूचे पळया तांचो मदलो फरक पळया फरिसेव पातकी मनीस कोणी मनशांक ते पातकी म्हूण खंडन करताले पूण पातकाक ते पटलून धरताले पाताक नासतना तांचे थंय पाताक आसलेंत पूण जेजू पातकी मनशांचो मोग करता पूण पाताक खंडन करता जस्ट ऑपोजीट करता पातकाचो खंडन करता पातकाचो खंडन क्रिस्तांव म्हळ्यार पळोवनची रीत वे ऑफ सीईंग म्हणलो अर्थ क्रिस्तांव म्हळ्यार कोणगी म्हणून एक बिस्प सांगता अमेरिकाचो बिस्प बॅरन सांगता काय म्हळ्यार क्रिस्तांव म्हळ्यार खंय पळोवनची रीत म्हणून अर्थ खंय आमी खंयच्या रीत जेजू बरी पळयता गी फरिसेवां बरी पळयता म्हणून कशी रीत पळयताय तूं मोगान पळयता गी दयान पळयता गी सेवा दिवच्या मनोभान पळयता गी हेरांक उत्तेजन दिवच्या पळयता गी उत्तेजन दिवच्या बरी पळयता गी पॉझिटीव रितीन पळयता गी तूं कशी तुजी पळोवनची रीत कसली क्रिस्तांव म्हळ्यार पळोवनची रीत म्हणून देखून पापा फ्रांसीस सांगता हय स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गनायझेशनल रिफॉर्म ही सेकंडरी म्हणटा तें दुसरें तें मागीरचें म्हणटा आमचें स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गनायझेशनल म्हणून इट रिफॉर्म इज सेकंडरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑर्गनायझेशनल रिफॉर्म इज सेकंडरी इट हॅज टू कम आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट रिफॉर्म मस्ट बी द एटिट्यूड otherwise organizational reform will be short lived तशें म्हळ्यार फर्स्ट मस्ट बी द रिफॉर्म ऑफ द एटिट्यूड आमचो मनोभावाचें बदलावण जायचें म्हणटा मनोभाव बदलाव जायनासतना आमी आमचें बांदप आमी बदलूंक गेल्या जाल्यार आनी आमी आमचें मांडावळ आमी बदलिल्ल्यान जाल्यार ती मांडावळ बदलिल्ली आमी इल्लेशें सोड मागणें म्हणून मांडावळ हाडलें जाल्यार तें इल्ली आसलें पळय तें इल्लेशें तेंपान तें चलता पूण आमी पुनरुत्थान करचें बांदपाचें आनी मांडावळेचें पयलें केल्यार तें रावना म्हणटा पयलें मनोभाव बदलीचे मनोभाव नवो केलो जाल्यार तेन्ना ती मांडावळ आमी बदलिल्ली मांडावळ उरता म्हणटा नासल्यार उरना म्हणटा देखून मनोभाव बदलीचे पयले मनोभाव युअर एटिट्यूड मस्ट बी रिफॉर्म्ड म्हळ्यार तुवें परतून ती रुपीत करचें परत्या नव्यान रुपीत करचें मनोभाव रुपीत करचें जेजूचो मनोभाव हाडिचे म्हणटा
हांव गळटां पळय, हांव गळटां, हांव जोडटां, हांव मोडटां, विचारतलो कोण ना म्हूण. देखून कुटुंबाक बारी बेजार, तांकां कांय ना, वो गळटा, जोडटा, मोडटा. पूण कुटाम म्हजें, हांवें बांदिचें, हांवें वागायचें म्हणलो मणभव हेजें, कुटाम म्हजें, हांवें कुटाम बांदिचें, हांवें गोळाचें, हांवें तें म्हजें कुटाम वागयचें म्हणलो मणभव आसल्यार तें कुटाम परजळटा. देखून मणभव, क्रिस्तांव म्हळ्यार मणभवान पळोवची रीत, पळोवची क्रिस्तांव पळोवची रीत कशें पळयताय म्हूण. देखून हेच्या पयल्या वाचपांत प्रवादी जॉनाचो मणभव, निनवाचो लोकान तो आफाता केला. देव म्हणटा तांचेर हांव तांणी जिणी बदलीचे, नाजाल्यार तांकां हांव शिक्षा दितां, उज्याचो पावस धाडटा तांचेर, सगळो सर्वनाशा जाता. वचोन सांग तांकां, तुवें आतां वचोन ती म्हजी स्वार्था तांकां दिचे, म्हजी स्वार्था दिचे, म्हळ्यार हांव तांकां सोंड घालिना. तांणी जिणी बदलिल्यार ती फातकान बुडोवन गेल्यांत, तांचो अन्याय चडोवन गेला. अनितीन तीं जियेतात, खोटें जियेतात, फातकांत जियेतात तीं. तांचें जिवान, तांचे जिणेची रीत, तांची पळोवची दृश्टी, तांणी पळोवची रीत बदलिना जाल्यार, तांणी परिवर्तन जायना जाल्यार तांचो हांव नाश करता म्हणटा. त्या वेळा प्रवादी जॉनाचो मनोभाव पळया. निनवाच्या लोकान म्हज्या पुर्वजांक कश्टिलां, आमच्या गांवच्यांक सत्यानाश केला, आमचे तोळ व्हडल्या सैन्यान झुजोवन आमच्या पुर्वजांक तांणी नाश केला. देखून तांणी उज्याच्या पावसांत सत्यानाश तांणी जायचे, हें म्हजें फारीकपण म्हणटा तो. आनी मतीन चिंता, आनी देवान सांगतना वच ती निनवा वच म्हणटाना पश्चिमाक धाडटाना तो पुर्वाक देंवता. जस्ट विरोध बोट एक तो तारवार बसता, इशिणेच्या तारवार बसता, तिशीन वचना. ताणें पश्चिमाक वचपाचें जालें. तो पश्चिमाच्या बदला पुर्वा दिशेन येता, विरोध दिक्कू जावन येता तो. देखून जॉनाचो मणभव पळया. निनवाच्या लोकान म्हज्या पुर्वजांक कश्टिलां, देखून सत्यानाश तांचो जायचे म्हणून. त्या देखून तांकां बाचवेची सुवार्थ बिलकूल हांव दिवचो ना. देवान सांगलें हांव आयकोचो ना. ती मोराजे तांणी पुरा म्हज्या पुर्वजांक तांणी लगाड काडलां, तांकां फारीकपण खाणयता, तांणी मोराजे म्हूण. देखून तो पळोवन धांवता. मासो ताका गिळटा. कित्याक तो मासो गिळटा म्हळ्यार देवान दिल्लें मिसांव तो करिनातल्या वेळार मासो येवन गिळटा. 3 दीस तो माश्याच्या व्हडली मासली येवन ताका गिळटा. त्या माश्याच्या पोटान 3 दीस आनी ती राती तो करशिता. पूण तो देवाक सोडून धांवता, देव ताका सोडिना. आतां जॉना देवातावन पयस येता, पूण देव ताच्या लागीं येता, देव ताका सोडिना. देवान ताका एक मंडवळ दिल्या, ताका मिसांव दिलां. ती ताका देवान ताचेर एक प्लॅन आसा देवाचें. त्या प्लॅन केल्या मात ताच्या जिणेचो अर्थ, ताची जिणी सोंपता, जॉनाची जिणी सोंपता. देवाचें मिसांव केलें मात देवान ताका शेवट दिला. तो शेवट, तें प्लॅन, तें सोडून हांव धांवता म्हळ्यार देव आयकना, बिलकूल आयकना. देव कितें म्हळ्यार, पूण देव ताका बिलकूल सोडिना. देव ताका धरता आनी देव ताका लागीं ओडटा. आनी जॉना निनवाक स्वार्था प्रसार करूंक येता. देव जिखता. आनी जॉना निनवाक स्वार्थ दिवंक येता. देखून बरो वाट म्हळ्यार बरो वांटो, ह्या काणयेंत बरो वांटो म्हळ्यार निनवाचो लोक ताचें उतार आयकता. ताका विरोधपण दाखयना. खालत्यापणान ताचें ताणें दिल्लें उतार आयकता. ताणें दिल्लो संदेश तो पाळटा. तांची जिणी तीं बदलितात, तांचो मनोभाव तीं बदलितात. आनी जॉनाचो संदेश यशस्वी जाता, सक्सेस जाता. लोक बदलता आनी देवाचें राज निनवांत येता. जॉना पयलेंच देवाचें उतार आयकलो जाल्यार ताका इतलें स्ट्रेस, इतलें टेन्शन ताका बगीचें म्हणनातलें, इतलें टेन्शन ताणें, इतलें स्ट्रेस ताणें भोगलें. देवाचें ताणें पळय दर्याचें वादळ, ताराच्या सिंहांनी रागान ताका दर्याकान उडोवचें. आनी मासलेच्या पोटान 3 दीस 3 राती ताणें करसूंच्यो. हें सगळें बगीचें म्हणनातलें. देवाचें उतार पयलेंत आयकलें जाल्यार हें सगळें ताणें बगीचें म्हणनातलें. हें कस ताणें बगीचें म्हणनातलें. सुरतावन देवाचें उतार आयकले नंतर हें सगळें ताका बगीचें म्हणनातलें. ताका हें सगळें बगूंक देवाच्या दैवीक परवणिगेच्या कुशेक देवाची एक दैवीक परवणिगेची कुशेक आहा देवाची. देव परमिशन दिता. जेजू कश्ट व्हडले सोसूंक देवान ताका परवणगी दिली.
देखून मसलेन गिळूंक देवान ताची खुशी व्हेली, ताची खुशी परवणगेची खुशी दाखयली. दैवीक परवणगेची खुशी, परवणगे दिता देव. परमीट डिवायन परमिसीव वील म्हणटा आमी, डिवायन परमिसीव वील. देखून जेजू देवाचो पूत हे कश्ट बळबळे देवान ताका सोडले, देवान बगूंक सोडले संवसाराच्या साल्वासावा खातीर. देखून हाका जॉनाक ते कश्ट येवंक आनी बगूंक देवान ताका फोर्स करितालो, वच म्हूण गुंडयतालें, हेच्या बरें करितालें. आनी देव थोडे फावटी ताचें परमिसीव वील दिता. परमिसीव दैवीक परमिसीव, डिवायन परमिसीव वील, दैवीक परवणगेची खुशी दाखयता देव. देखून ताका जावंक सोडलें तशें. आमकां एक देख जावच्या खातीर देव हें परमेसीव वील सोडटा. आमकां एक जॉना एक आमकां देख. एकलीस हांव जॉनाची कथा शिकयता की देव आमकां निरंतरी आमचो मोगार आसा. देव आमचो निरंतरी मोग करता. त्या पासत ताच्यो कुशेक वेंग मारूंक आमकां आपयता. ताच्या कुशेक आमकां वेंग मारूंक देव आपयता. देवाच्या कुशेक आमी वेंग मारीचे, देवाच्या कुशेक आमी वेंग मारीचे. देव आमकां सोडून दिना. आमी ताचे तावन परतल्यार तक्षण आमी ताचे तावन परतल्यार तक्षण तो आमकां काडून उडयना. आमी एक ल्हानशें पातां करता, तें पातां करता, हें इल्लो सोरोप येता, आमी चिंता आमी देवा तावन आमकां देवान काडून उडयलां म्हूण. हांव देवा तावन पयस आमकां काडून उडयलां म्हूण. देव तुज्या ते लागीं आसा, पातक्यांचो सोड मोग करता तो. देवा लागीं येता तुज्या, तुका तो सोड काडून उडयना, तुका सोड घालिना. बदलाक आमी ताका नेगरल्या तक्षण आमकां चड तो वाट आमकां आमची फाट धरता. चड पातकां तावन आमी चड गेल्या जाल्यार म्हूण एक तरणाटो हांव रडटलो आमचेडे. हांव मस्त खोटेपण करता, पोर्नोग्राफी पळयता आनी मोबायलार आसा, हेर स्त्रिया लागीं चाट करता आनी कांय करता म्हणून रडटलो. तो म्हाका देवान इतलें बरें मेसांव इतलें काम दिलां, हांव अशें करता म्हणून. देखून हांवें सांगलें देवान म्हाका तो म्हणलो म्हाका देवा तूं सांडला, देवान पयस केला. ना देव तुज्या फाटल्यान येता. तुवें देवाक नेगार केल्या तक्षण, देवा तावन तूं पयस केल्या तक्षण देव तुजी फाट धरता, तुजी फाट धरता. थोडे टिचर भुरग्यांची फाट धरता, भुरगे 100 काडटात, उलोवनचे भुरग्यांचे फाटी पडटा. ताकाच पळोवन उठलो की बसलो की ताचे फाट धरता. फाट धरले लक्षण तो भुरगो बरोसो हुशार जाता. देखून तो आमची आसकतकाय, आमचे फेलियर, आमची सोलवणी तो सगळें घेता आनी ताच्या मांडावळेक ते वापरता. म्हजी सोलवणी, म्हजें वायट, म्हजें पाता सगळें देव काणयता आनी ताच्या मांडावळेक तो वापरता. ताची मांडावळां, ती मांडावळ जारी करच्या खातीर तो वापरता. ताचें प्लॅन आसा. म्हाका ताणें बरें प्लॅन केलां म्हूण सांगलां. जेरमाया 29:11 सांगता. म्हाका ताची म्हजे पुता ताणें मांडावळ केलें. त्या मांडावळे खातीर म्हजें सगळें वायट तो वापरता. ताका वापरून बरें भायर हाडटा. तुज्या जिणेंत तुका आपादयर आयल्या वेळार डिस्करेज तूं बगलाय जाल्यार देवाची मांडावळ जारी करूंक सोलवणी जाल्यार तुका देवाची मांडावळ जारी करूं नाय, देवाचें प्लॅन जारी करूं नाय, तुका कली सोलवणी जाल्या. तेन्ना जॉनाचो संदेश स्पश्ट तुका कळटा. सोडून दिनाका, डोंट गिव अप. म्हाका जालें हांव ना हांव म्हणटा डोंट गिव अप, सोडून दिनाका. देव सोडून दिना तुका. ताचें प्लॅन तुका ताचें प्लॅन केलें. म्हाका एक देवाचें प्लॅन, तुका एक देवाचें प्लॅन. तें तुजें प्लॅन जारी जाता म्हणसर देव तुका सोडून दिना. तुज्या जिणेक अडखळ म्हूण बोगलें संगती देव ताच्या महिमे खातीर वापरता. तुजें जिवान बदलून परजाळ अशें करता. म्हाका न्हू आमचे थंय देवाच्या मांडावळेंत हांव न्हू पळणो दवरल्यो घडयो आसात की, अस्कतकायो, अडखळी आसात की. देवातान आमी पयस गेल्ल्यो, देवाचें मांडावळ, देवाचें प्लॅन जारी करनासतना आळे तो जॉना प्रवादी देवाचें प्लॅन हांव निनवाक वचना, तांणी बरें जावचें नाका, हांव दुसऱ्याच वाटेन सुकोवन खणयता म्हणून गेल्ल्यो वाट्यो आसात की. आमचे निनवाक खंय आमकां खंय देवान धाडलां. आमचे निनवाक कोण? आमच्यो कौल्यो आडखळ्यो, कौल्यो असतकाय आमकां आसात. त्यो घडयो आमकांय गरज आसा. आमच्या असतकायेक हांव फाटीं परतोवची गरज आसा. आमची अस्कतकाय, आमकांय मस्तो अस्कतकाय आसात. हर एकल्यांक आसात अस्कतकायो. त्या अस्कतकायेक हांव आमी फाटीं परतोवची गरज आसा. जॉना बरी फाटीं परतोवची गरज आसा. आमच्या स्वार्थांत हांव आमकां कितलो दीस येता आमचो स्वार्थ चडटा. हेरां पयलें न्ही, हेरांचें आमकां पडोवन वचना. म्हजें मात्र काम करच्या जाग्यार हांव म्हजें मात, हेरांचें कांय म्हाका पडोवन वचना. तशें कुटुंबांत म्हजें मात्र वांटो करतना म्हजें मात्र आनी एकल्यांक हांव कांय दिना. म्हजें मात हें सगळें म्हाकाच, सगळ्यांक कांय दिना. म्हजे कडेन जरबस्त आसा. एका आवयचें मरतना आमचे कडेन सांगलें म्हजें भांगर तुमी वांटून दिजें फादर म्हणून. देखून तिच्या भुरग्या मुखार सांगलें
तिणें सांगलें पुता मुखार सुणे मुखार देव मुखार हांव मेल्ल्या उपरांत पयल्यान म्हजे वांट्याक करूं नजो मेल्ल्या उपरांत आमी कितल्यान सांगल्यार ती आयकनातली पयल्यान तुमचो दी म्हूण आयकनातली हांव मेल्या उपरांत तुमी वांट्याक करून दिया म्हणून मागीर इतलें भांगर आसलें हाडून एक तांबडो तुवालो घालो हांवें सांगलें तांबडो तुवाल्याचेर भांगर बरें दिसता तांबडो तुवालो मेजाक घाला आनी भांगर आनी पुराण घालें तांदूळ खंयच्या खंयच्या पटलें जालें डब्यांत आसलें पुराण घालें कांगणां आमी पुरो वट्टूक एकाडे दवरलीं चेनी एकाडे दवरल्यो मुदयो एकाडे दवरल्यो मागीर बारीक चेन्यो मोठ्यो चेन्यो इंगड दवरल्यो मागीर खाणाचीं कुडकां पुरो एकाडे दवरलीं मुदयो एकाडे दवरल्यो आनी पुरा मागीर आतां स वांटे जायचे हरी एकली आमी स वांटे इंगड इंगड स वांट्यो जाल्यो आनी एक चेन ती मस्त व्हडली आली कांगणां सगळ्या एके मेळाचे स कांगणां कितलीं कांगणां आली दोन दोन कांगणां दवरलीं म्हळ्यार चेनी आतां सगळ्या एके मेळाचे म्हणून जालें ही व्हडली चेन कोणा दवरची एका दवरली ती एकलो पूत तो सरला तिची बायल आनी तिका त्या गांभुरगी उरल्या परत दोगांत तिका त्या गांभुरगी शिकतात तिणें एकल्यान काम करचें न्हवरो सरला आनी दुबळीकाय तांकां देखून ही व्हडली चेन आसली तिका म्हणटाना देखून आमी कशें दिवचें देखून हांवें सांगलें गरजेवंतान तुमच्या आमच्या गरजा प्रमाणे काडा तुमी देखून कशें काडटा हांव हें तुका दिल्यार मागीर म्हजेर येता पात्राबाचेर येता अळसो वांटो आनी म्हाका दुसऱ्यांक कांय वांटे करूंक जायना अशें भांगराचे वांटे करून मेजार धरून ती बोंथोणी रावली आनी जावय आनी प्रतांच्या बायलांच्या फाटल्यान रावले दुवो आनी पूत आनी पुतांची बायलांनी पुरा मुखार रावली आनी तिची भुरगीं मात मुखार तुमी फाटल्यान रावा म्हळें हॉलांत केलें आमी ती पुरा फाटल्यान रावलीं भुरग्यांक येवंक ना दुसऱ्या धाकट्या धाकट्या भुरग्यांक नातले वडा मात्र आयली त्यो शाळो इतल्यान एकल्यो म्हज्या फाटल्यान तेन्ना इतल्यान रावल्यो एकल्यो फाचक करून त्या कांगणां आनी ती व्हडली लांब चेन येदी मोठी आली ती कुडके करूंक जायना ती एकली अशें घाला फादर जावन ताका गुरपांक घाला म्हणून सांगलें तांणी म्हणून फाचक करून ती कोण फाटल्यान धरून धांवली मारून ती पुरो तिणें काणयलें इतलें भांगर तिचें येलें भुरग्यो धाकट्यो धाकट्यो खुणी जाल्यार ती नातिल्या गरजे प्रमाणे म्हूण देखून हांव मुख्य हांव आप स्वार्थ आमी पळया गे मोगाच्यान आमकां गरज आसा आमचेच काय पळया गे पळय गे आतां आमी पळयता हें एक आमचें स्वार्थ हेरांक पयलें न्ही म्हाका पयलें इतलें आसा ताका सगळें आमी सांबाळ चड ताका दोगांय जावन बऱ्या कामार आसात परगांवांत खोरोडांनी आसा आनी पळय आंगाची आस्त मारची देखून दुसरें खालें म्हळ्यार आमकां जाय आळसाय येतावन सुटका आळसाय येतावन आमी फाटीं बरताचें आळसाय येतावन एकूच हांवें सांगचें म्हळ्यार आळसाय करच्या भुरग्यांक आवय बापायंक सांगचें हांवें सांगचें फाटीं पडचें तांणी करेक्ट टायमार हेजी इस्काला करेक्ट टायमार विचारचें शिस्त कितलें तुमी आळशी भुरग्यांक आळशी तरणाट्यांक म्हजे कडेन सांगा हांव ताच्या फाटल्यान पडटा आनी एकच टायमींग आळसाय काडूंक एकच वाट शिस्त येत्त टायमार उठाचें येत्त टायमार करचें येत्त टायमार जेवंक येत्त टायमार रावंक येत्त टायमार शिकोवंक कित्याक जायना पळय एक 4 दिसांनी एक दीस हांवें करूंचें मागीर तीन त्याच टायमार एडजस्ट जातात देखून शिस्त डिसिप्लीन जायचें तांकां मोगाच्यान तशें मागीर गर्व जावन प्रायड गर्व आमकां आसा हांव तुका परतोवचें नाका गे लेजी जावन परतलें हांव ह्या गर्व म्हळ्यार हांवें सांगचें सारकें तुजें म्हाका आयको नाका हें गर्व म्हज्यान सारकें हांव सारकें हें गर्व हांव सोमा तुमी एक कोणी सोमानात हांवें सांगलें आयका हांवें सांगलें बरें करचें म्हणून देखून थोडे फावटी म्हाका हट्ट पडचे हट्ट स्टब्बननेस म्हळ्यार सांगचें जाल्यार सांगचेंच हय सांगनाका रे पुता ताका दुखय सांगल्यांत वचनाका रे पुता येतांत आतां नाका पुता वचनाका येतांत आनी तांकां म्हाका हें जायचें तो मोबायल व्हडल्यांत जायचें म्हाका 1 लाखाच्यांत जायचें म्हाका 1.5 लाखाचें मोबायल जायचें म्हूण 7व्या क्लासचें हट्ट देखून हट्ट तावन आमकां परतोनी जायचें सुटका जायचें गर्वा तावन आमकां हांवें सांगचें सोमा म्हणलें लेजिनेस आळसाय तावन आमकां परिवर्तन जायचें आमचो मनोभाव बदलाचें म्हजी दिश्ट बदलाचें मागीर ग्रीड म्हळ्यार अती आशा पळया गे हिणें फाचक करून तितलें भांगर अशें आमच्या फाटल्यान रावल्यो कुत्तुपडी मुखार पडोवन आनी एकली मुखार येता ती काडीत म्हणून ह्या तिशूर लावल्यो थंय अशें पडोवन तें भांगर दोन कोणून तें म्हाका म्हूण काणयलें ग्रीड अती आसे खोरडा फाटल्यान आसल्यार पळय तशें मागीर आतां अशें म्हणटाना म्हाका एका बिल्डराक व्हडली बिल्डींग आसात पाप थंय एकलो मालगड्यांचो इल्ली माडी आनी कोणून एक दुबळीं आसात तांच्या जाग्यार वचून उबो म्हजो जागो हांवें धनी मेला ताच्या चेडे खोली पर्जारी डॉक्युमेंट करून तांकां बुलडोजरान भायर घालूंक पळयता हाका देव कितें सोंसता हाचे कितें ना हाचे कडेन वचून तांच्या जाग्यार तो काणून व्हडल्या बिल्डिंगान भायर आशिल्ल्यांक हांव घरान दिता म्हणून तांचें दुखाचें ती हांगा इतलें अरादान करून इतलीं दुखां गेलें त्या दुखा मोल ना गे तें त्या जाग्यार आनी पुरा बिल्डींग काडून त्या लूट उरल्या जाग्याचेर वचून कोणी आमी काणयता घरा म्हूण कोणें रावल्यार बेसांव पडात की
आळे ताणें खाणयल्या उपरांत ताणें हें झगडें केल्या उपरांत ताका देवान वयर तावन देवान एक परमाण ताका दिला, संकेत दिला. व्हडलें पर गडगडो जग नाळें त्या जाग्यार मारलां थंय. एक रूख आहलो त्या रुखा मारलां थंय येनाका हांगा म्हणून. बी केअरफूल वो तांकां दिल्लो, तांकां म्हजी स्वात तांकां दिल्ली. देखून लूट करचे वेळार ग्रीड अत्याशा, कोणा उणेचें फारचें आनी लुटचें. देखून अत्याशा देव पासंद करिना. कितलें आसल्यार आणखी जाय म्हणलो मनोभावांचो तो मनोभाव बदलीचे. क्रिस्तांव म्हळ्यार पळोवची रीत म्हळ्यार म्हाका आसा आनी नाका म्हणली ह्या दृश्टीन पळयचें. म्हाका जायतें देवान दिलां त्या दुबळ्यांच्या गाल्याक म्हूण. तांकांय बैलेच्या नांवार केस घालून लुटूंक पळयताय. देव तुका बेसांव दिता गी. देवान ह्या वर्सा पर गडगडो आयिल्लो, थंय पडला गडगडो रूख बेथून गेला, कोळपण गेल्या बरी. व्हडलो गडगडो परसो येवन थंय पडला आनी तांकां पुरो कळ्ळां, ताका पुरो मेसेज गेल्या त्या जाग्यार गडगडो पडला म्हणून. देखून मोगाच्यान आनी एक जालें पॉझेसिवनेस, मूठ धरची. म्हजेंत कोणाचें न्ही, म्हजे कडेन मात्र उलयचें, हेरा कडेन उलोवं नजो. पॉझेसीव, म्हाका मात्र हें कोणाक मेळों नजो. पॉझेसीव. देखून थोडे फावटी मोगाच्यान इतलें मात्र न्ही, परिवर्तन जायचें. खरी जें जाल्लें खरी नातलें आतां आमी जें बदलीचें, मन बदलीचें. सीन ऑफ ओमिशन म्हणटा खरी जें जाल्यार हांव करना. देखून म्हजी जिणी बदलाचें. पळय मागणें करीचें, थोडे फावटी मागणें करिना हांव तूं परिवर्तनाचें मागणें करच्याक हांवें फाटयेचें. देखून हें परिवर्तन खरी जें जाल्लें करनातलें. सीन ऑफ ओमिशन, मागणें करचें हातूंत हें परिवर्तन जायचें. म्हाका मागणें करनातल्या जिणेंत मागणें करचें जिणेक परिवर्तन जायचें, फाटीं परताचें. मागीर घेतिल्लें थोडे फावटी आमी हेरांत खाणयता, रीण खाणयता, परवां दिता, फाल्यां दिता, म्हज्या काजाराक दी आनी म्हज्या कश्टांत दी, घर बांदूंक दी म्हूण. मागीर दिवंकूच दिना, फाटीं दिनात. ह्या मनोभावांत ह्या जिणेच्या दृश्टींत तुवें बदलाचें, हांवें तुवें बदलाचें. मागीर विजा दिल्या कश्टांनी ताका भायर व्हरलां, तें ताका बरें काम मेळ्ळें. मागीर वो हुशारा प्रमोशन मेळ्ळें. आतां येल्ल्या मनशाक लेखून इगर्जेन तो येना बसलो जाल्यार वो तेन्ना येता आनी ताका मेळना. परत त्या घरा फंक्शनां सगळ्यांक आपयलां, ह्या येल्ल्या मनशांक आपोवना. देखून वो अनपकारीपणाच्या मनोभावांत तुवें परिवर्तन जावन उपकारी मनाचो उपकार जावचें, उडास दवरचें. बरें केल्लें आस तुवें उडास दवरचें. मागीर थोडे फावटी आमी जबाबदारी घेना. बापूय पळय थोड्यो जबाबदारी घेनात. आवय बापायक पळोवचें. बापूय 74 आणकी गल्फांत गळटा, आणकी कोणाच्या घरा मेस्त जावन गळटा, तो कोणाच्या घरा कामाचो जावन गळटा. हांगा भुरगे 30 आनी 8, 30 आनी 9 वर्सां जाल्ले पुरा, 40 वर्सांचे आस. जबाबदारी घेनात कुटाम पळोवंक. ताच्या कुटुंबाचें हांव पळोवंक आनी परत जबाबदारी. ताची व्हडली एक भयण आसा, तिचें पुराय ह्या भुरग्यांक कुटुंबाक तें दिलां. ती आतां पिडेंता. तिका पळोवंक कोणी पुतू दुवो आनी कोणी जबाबदारी काणयनात. तो पुणें गेल्लो आयिल्लो मनीस परतून फाटीं वचून गळटा. हें समांगी जबाबदारी काणयनातल्या भुरग्यांनी. तो वचून बैल्या गांवान परगांवान परतून गळोवंक लागला. खाले म्हणटा दोळ्यांची दुकां येतात आमकां. भुरगीं जबाबदारी काणयनात. आवय बापूय प्रायवंत जाताना गत ना. 4 भुरगीं आसता न्ही, गत ना म्हळ्यार ही भुरग्यांनी जबाबदारी काणयनाका गे. भुरग्यांक कितलें शिकप दिलां, बैल्या परगांवांत व्हडल्या कामाना. आवय बापायची कांय जबाबदारी काणयनात, कांय जबाबदारी तांकां पळयनात. देखून ह्या मनोभावांतल्यान करिचें जाल्लें करना. जबाबदारी करी जाली, आवय बापायन पळय जाल्यार पळयना. हातूंत तांकां कन्वर्शन जायचें आनी तांची जिणवी बदलाचें. आनी देखून ताचे तावन फाटीं परतोवचें मात्र न्ही. आमी थोडे फावटी हाचे तावन ताचे तावन वायटा तावन पथका तावन फाटीं परतोवचें मात्र न्ही. टर्न अवे मात्र न्ही, टर्न टुवर्ड्स समथींग बेटर. देखून आमी पळया गी कम क्लोजर टू गॉड, देवा थंय येवंक पळयचें. थोडे फावटी तें सोडचें हें सोडचें म्हणून खाली धरिचें आमी. टर्न टुवर्ड्स, वय टर्न अवे मात्र न्ही, टर्न टुवर्ड्स म्हळ्यार सेवा करची, मनोभाव धरून खाणेचें. धैर्य हेऱ्यांक, धैर्य सुकिल्ल्यांक इल्लें धैर्य दिवचें, तो मनोभाव खाणेचें. उत्तेजन दिचें. थोडें तिकेशें फाटीं येताना आपाधैर्य आसल्यांक आनी निराशा आसल्यांक निराशा आसल्यांक उत्तेजन दिवचें. दाया दाखोवची, बिरमत गरजेवंतांक दाया दाखोवचें, गरजेवंत आदार दिवचें. हेंय आमी धरून खाणेचें. देवाचे उतार नियाळचे. देवाचे उतार आमी नियाळ्या ना, हेंय धरून खाणेचें. हाका आमी फूड करीचें, हें धरून खाणेचें. वायट संवयो काडची, बरी वाट. अमकेच्या दिसा फादर ओली वायट आसा, हांवें कशी सोडची. आतां मोबायलार हांव वायट पळयतां, कशें पळयचें म्हणून. देखून रिइनफोर्स म्हणचे आमी B.Ed करतना भुरग्यांक रिइनफोर्समेंट करता. भुरग्यांनी शिक्षा बरी करूंक रिइनफोर्समेंट. एक तांची आळसाय काडून तें घालूंक रिइनफोर्समेंट करता. कालें रिइनफोर्स म्हळ्यार कालें
एक बॅड हॅबीट काडटाना एक गूड हॅबीट कलिजे आतां थोडे म्हणटात म्हाका हांव जे फाड पळोवनचे सोय आसा जें कशें सोडूंक जाता बाबा ओवरकम करचें कशें देखून मोबायल सोडिचे ना मोबायल सोडनाका मोबायल आतां दवर आनी मोबायलांत एक सेरमांव पाद्राबाण सांगुल्लो केदाळ एक पाद्राबाण सांगलो सेरमांव उरलें परत गूण जावचें गूण तेला आत्मा वाडाना कुडीक मात्र गूण जावचें आनी कुशाल गयो हें गूण जालें तें गूण जालें देखून अजाप जालें तें अजाप जालें आनी पुराणी बायबलांत तें मात ना बायबलांत जेजूची शिकोवन आसा जेजूचो मोग घेवन सो एक याजाकान सांगलो सेरमांव याजाक 14 वर्सां सेमिनारीन शिकता ताच्या त्या अत्मीक जिणेचो अर्थ तो थोडे टी सेरमांवांत भायर हाडटा याजाक देखून तो सेरमांव याजाकांनी सांगलो सेरमांव एक आयकाचें तुवें 10 मिनटां 15 मिनटांचो एक सेरमांव आयकून नियाळीचें म्हूण सांगचें एक वायट काडचें जालें एक बरें घाल्यार मात्र त्या वायट काडल्या तक्षण त्या जाग्यार बरें घालचें नाजाल्यार वायट परतून त्या जाग्यार बसता देखून वायट काडलें ताका रिइन्फोर्स म्हणटा आमी रिइन्फोर्समेंट करचें लेजिनेस काडचें जाल्यार शिस्त घालून खाणेचें तूं 8 वरां म्हणून न्हिदताय तें लेजिनेसान उरता देखून तुवें 8 वरां म्हणून न्हिदच्या बदलाक 6 वरां उठच्या बरें कर शिस्त सदांच पाडचें स्वार्थ काडचें जाल्यार शेअर करीचे स्वार्थ काडचें म्हणटा म्हज्या हांव मस्त स्वार्थी देखून तुजे कडेन आसलें इल्लेशें नातिल्ल्यांक गरजेवंतांक दी म्हूण सांगचें तशें मोबायलार टायम वेस्ट करता म्हणटाना हांवें सांगचें मोबायलार एक मागणें आसात मस्त एक मागणें कर म्हणून देखून एक नोबल कॉज जायचें एक नोबल कॉज म्हळ्यार कालें इनवॉल्व जावचें न्हय एक नोबल कॉज तुवें इनवॉल्व जायचें नोबल कॉज म्हळ्यार कालें दुबळ्यांक कुमो करची एक सुरेन प्रायवंतांक इल्लो आदार दिवचो हें नोबल कॉज पापसाय म्हणटा तुमी एकल्यान नोबल कॉज धरिचें नोबल कॉज इनवॉल्व जायचें तुका न्याय खातीर मागचें न्याय खातीर झुजचें इत्यादी नोबल कॉज जावन येता आनी आमच्या प्रकृती खातीर उदक उणें करचें उदक उणें वापरपा वेस्ट करचें आनी उदक धरणींत रोमोवच्या बरी पळोवचें हें नोबल कॉज झाडां लावचीं नोबल कॉज जड एक खातान अर्द्यांक खातान पांटेवच्या बरें करचें नोबल कॉज देखून जेजू हे 3 शब्द आयच्या वांजेलांत वापरता ह्या तिसऱ्या आयतारा सद्या कालाचो तिसऱ्या आयताराचे लितुर्जी आमी करता मिसाचें बलिदानाक वासवांचे लितुर्जींत 3 शब्द जेजू वांजेलांत वापरता रिपेंट बिलीव गॉस्पल म्हणून फाटीं परता पातयेया सुवार्ता स्वार्था म्हण 3 शब्द वापरता देखून फाटीं परता म्हळ्यार ग्रीक भाशेंत मेटानोया म्हळ्यार लूक बियॉन्ड नो बियॉन्ड अच्छा तुजे कितलें जाणवाया ताच्या की तूं पलतडीची पळय म्हणून ताच्या तिसल्यान पळया ताच्या तिसल्यान तूं आसल्याच्या की जाणवाय तुजी ही जाणवाय ताच्या उपरांतली जाणवाय पळया म्हूण मतींत आसल्याच्या की पलतडी वसा तुज्या मतींत तितल्या ताच्या की पलतडी वसा उतरून वसा नव्या रितीन जिणयेक पळया तुजे जिणयेंत नव्या रितीन पळया तुज्या जिणयेक तुज्या सालीक संपूर्ण बदलावन हाडा म्हणटा जेजू देखून एम्ब्रेसींग डिफरंट वॅल्यूज अँड एटिट्यूड तुज्या जिणयेक दुसऱ्योच मौल्यां तुज्या जिणयेंत न्याय नीत कालतीपण आनी शांती समाधान आनी सोंसणीकाय नासली ओल्यो मौल्यां तुमी हाडा म्हणटा जेजू आनी डिफरंट एटिट्यूड डिफरंट मनोभाव हाडा म्हणटा आनी म्हणल्यार सगळीं आमचींच तीं आमकां आमचींच ही आमचींच सगळीं आमची म्हणलें हाडा सगळीं आमचींत तीं आमचींत ही आमचींत म्हणलो मनोभाव हाड आमींत म्हणलो न्ही आमचींत देखून हांवूच आनी मुजींच म्हणच्या बदलाक तीं आमचींच म्हणून सगळ्यांक देखून आवाज नातिल्ल्यांचो ताळो तूं जा थोडे वटी हांगा आसात तांचे जाग्याचेर केस घालता गेल्यात तांकां फायट करूंक जायना आनी तांकां तांणी धरले वकील तांकां कुमो करिनात पयशे विचारतात आनी हांगा केस सोलोवन येता आनी पयशे दी म्हणटा केस सोलोवन तायला कांय येना तांचे तिसरी पार्टी जिखता येता वो पयशे सांत बसला ताका गोत्ता आसता तो केस वता म्हणून जागो आमचो आमच्या भशेन उलोवंक उलयना आनी पयशे काणयल्यात लाखांनी काणयल्यात आनी ती रोडोवन आयल्यात आमकां कशें बघ मागीर पळय आमी आनी एका लॉयराचें गेल्या ताणें वाचून सांगलें आल्या पुरो जावन जाला आनी कांय ना म्हणून आनी परतून केस घालून इशेन वडच्या बरी आसात सत गजाल जावच्या बरी आसात देखून आवाज नातिल्ल्यांचो ताळो तूं जा वेंकू पणबूर गेल्लो म्हणून आमी मुस्तुपिट्या येता वेंकू पणबूर गेल्लो म्हणून वेंकू पणबूर गेल्लो म्हणल्यार सर्त कितें आमी कोणा म्हणटा वेंकू पणबूर गेलो म्हणून सांगिल्लें एक वस्त हाडूंक बीन धाडटा सांगिल्ली एक वस्त हाडूंक
त्यो गेल्लो गिरायक वेंकू गेल्लो ती एक सांगिल्ली वस्त हाडिना उरलें साबार बॅगांत भरून हाडटा दिल्ले पयशे पळय सगळ्यो वस्तां सांगिल्ली एक वस्त हाडूना सांगिल्ली एक वस्त हाडूना देखून पुरो हाडटा सांगिल्ली वस्त हाडूना देखून उरलें सगळें हाडलां तशें देवाचें प्लॅन आमकां तासो वो संवसार आमी नाश करिनाये बागार बिबाडिनाये बागार तो बांदून हाडिचे म्हूण देवाचें प्लॅन जावन आसा हे देवाचें प्लॅन आमी संवसार बांदून हाडिचे म्हणून आनी ताका नव्यान बांदून हाडिचे आनी तो रुपांतर करचें म्हणली देवाची मांडावळ जावन आसा देवाचें प्लॅन जावन आसा हें मुख्य काम ताणें आमकां दिलां सगळ्यांक दिलां तें याजाकांक दिलां आनी लायकांक सगळ्यांक दिलां देन ताणें मुख्य काम मुख्य मिसांव तें आमकां दिलां संवसार बांदून आनी तो रुपांतर करचें म्हणून तें सोड न्हू आमी हें सक्कडी हेर सक्कडी करता हेर सक्कडी तें करता हें करता त्या दळा निमाणें जेजू म्हणटा वेंकू पणबर गेल्या बरें केलें न्ही रे पुता वेंकू पणबर केल्या बरें केलें न्ही गो म्हज्या दुवे म्हणटा वेंकू पणबर गेल्या बरें आमी हें करता देवान दिला आमचो संवसार बांदून हाडूंक तो रुपांतर करूं तें एक सोडता देवाचें प्लॅन सोडता उरलें पुरा करता ही जबाबदारी आमकां आमच्या भोंवतणीचो संवसार थंय शांती थंय समाधान थंय न्यायनीत बांदून हाडूंक देवान आमकां वो संदी आमकां धाडलां देखून ताचें तें एक सोडून आमी उरलें पुराय केलें जाल्यार वेंकू पणबर गेल्यार जाली म्हजी जिणी ह्या संवसारांतली देवापणे आसा गी म्हण विचारतना आमी मस्तूर तुमच्या घरा देवापणे आसा गी तुका म्हणटाना कुडले आमच्या मती घेता देवापणे म्हणटाना याजाक जावचें रिलिजियस सिस्टर जावची आनी रिलिजियस ब्रदर जावचें वॅटिकन दुसऱ्या महासभांत पय सभेचें महाशासन आसा महाशासन पय सभेचें शासन लुमेन जन्शियम लायट ऑफ द नेशन्स देशांचो उजवाड म्हणून एक तें लुमेन जन्शियम म्हणलें शासन आसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चर्च देखून हर एका क्रिस्तांवांक ह्या महाशासनांत आमच्या दुसऱ्या वॅटिकन सभेच्या महाशासन हें वर्तें हें पवित्र हें कितें उलो दिता म्हळ्यार हर एका क्रिस्तांवांक देवापवणें आसा देवापवणें दिलां तें देवापणें म्हळ्यार पवित्र जिणी जियोंक होलिनेसाक देव उलो दिला देव आपयता म्हणून देखून देवापणें म्हणल्यार आसतना याजाक जावचें पाद्राक जावचें सिस्टरान जावचें मात्र न्ही हर एकल्या क्रिस्तांवांक उलो हें डॉक्युमेंट सांगता तें होलिनेसाक पवित्रपणा होलिनेसाक देवाचें आपोवणें आसा हर एकल्यांक आपोवणें आसा होलिनेस म्हळ्यार हो संवसार आमी बांदून हाडूंक देवाच्या मांडावळ्यांत आमी पात्र घेवचें सता निती खातीर शांती समाधाना खातीर मोगा सेवे खातीर सोंसणीकायेन हो संवसार बांदून हाडिचे ह्या कामान आमकां जायतें सोंसूंक मेळटा आमकां जायते कश्ट नश्ट सोंसूंक मेळटात पूण देव आमच्या सांगात आसा हाका मन परिवर्तन निरंतरी हें देवाचें मांडावळ बांदून हाडिचें जाल्यार निरंतरी आमचें परिवर्तन जाय जिणी बदलीचें मेटनोया जिणी बदला फाताक रडा आनी देवाचें राज लागीं पावलां देवाचें राज बांदून हाडिचें देवाचें राज बांदून हाडूंक आमकां सगळ्यांक देवापणें दिलां तें देवापणें बरें करचें देवापणें होलिनेस पवित्र जिणी जियोंक आमकां उलो दिला ती जिणी मन परिवर्तन करया देवाच्या उल्याक देवापण्याक पाळो दिया आनी भाग्यवंत देवाक मांडवची जिणी देवान दिलें एक तें मिसांव तें करूंक ताची कृपा दिवन जेजूच्या मोगांत वाडोवंक आनी जेजूचो मोग हेरांक वांटोवंक सरस्पर देव आमकां कृपा दिवन दी आमेन.